praise you, praise you, praise you, Jesus. Hallelujah. Okay, Papa, thank you, Jesus. Shukran. Very, very, Baba, 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 Shiva, very, 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 Thank you, Jesus. Praise you, praise you, praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you for the Spirit. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Sekarang boleh tak ya? Mengalah Bapa. Kemana katakan itu berganti tahun. Sudah apa itu muka katir kurpe katir ini kapul katir ini itu berganti tahun. तू आमचे इतलो मोग केलेगी तुझे इतल्याच पतात तुवें आमकां त्या संवसाराक धाड न्हू आमकां कितें जाय आनी तें कितें आमकां तें बगूंक आसलें तें सगळी आमकां फावो करनासतना बाबा तुवें सगळें तुज्या पुता वयर घाल न्हू आमकां तुवें सोडून दिलाय त्या सोडवणे खातीर आमी तुका अर्गां दिता हांव बाबा तुजें उतर शिकोवंकू आमी आयकूंकू हांगासर समल्या हांव तुवें आमकां हर एक लागी विचून काडलाय आनी हांगासर आमकां तुवें आपोवन हाडलाय हे आमी आमच्या कुशीन न्ही पगार तुवें आमकां हांगासर आमकां आपोवन हाडलाय बाबा आमी सगळ्यांक तुज्या हातांत समर्पिता हे संपूर्ण सेशन तुज्या कंट्रोलार घे आनी आमी कितें उलयचे कितें आयकपाचे पवित्र आत्म्या तूं आमकां शिकय तूं आमचो शिकोवणदार जावन आसाय हर एक तुज्या हातांत हांव समर्पिता हांगासर मस्त जाणां युट्यूबार पळयत आसात आनी हांगासर जमलेल्या सर्वांक तुज्या कंट्रोलार घे आमच्या असततायेंत तूं बोळ जावन आसाय आमच्या उणेपणांत तूं बरोवन ओमतोसो दिवचो जावन आसाय तशेंच विशेश जावन बाबा दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांनी वचून हडल्या हडल्यांनी वचून तुजी स्वार्थ प्रगट करनासतना आमच्या भाव भयणीक तुज्या हातांत आमी समर्पिता तांकां जाय जाल्ली भलायकी घटाय वेदोस तांकां फावो केलाय त्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता सगळे तुज्या हातांत आमी समर्पिता आनी तुका अर्गां दिता बापा हे मागीर आमी करता जे पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात आमेन 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 प्रेज गॉड ओके आमी जॉन 15:1 पळया तेच हांव सुरू करया आमी जॉन 15:1 तुझ्या वाचतात गे वाचता ते गावतात घालते आसात हांव करी दाखवल
आणि म्हजो बाप तोटामाली. ओके. हांगा काल म्हणटा हांव करी दाखवाल आणि म्हजो बाप तोटामाली म्हणटा. करेक्ट न्हय? वय हांव करी दाखवाल म्हळ्यार कोण? हांव बा करी दाखवाल म्हण सांगता न्ही कोण हांगा? जेजू. जेजू. कोण? जेजू जावन आसा. करेक्ट न्हय? वय जेजू कोण जावन आसा? दाखवाल जावन आसा. वय मागीर तोटामाली कोण? सर्गेचो बाप आमचो. करेक्ट. सर्गींचो बाप बा- तोटामाली. करेक्ट न्हय? वय तर आमी कोण जावन आसा हांगा? मी ताची भुरगीं. करेक्ट न्हय? आमी कोण जावन आसा? आमी ताचे फांटे जावन आसा. करेक्ट न्हय? वय हांगा देवाचें उतर सांगता आमकां आमी कोण जावन आसा? आमी ताचे फांटे जावन आसा. वय हांगा कितें म्हणटा? म्हजे थंय आसून नेक्स्ट पळोवचें जाल्यार आमी म्हजे थंय आसून फळ दिनातलो हर एक पांटो तो कातरन घालता म्हणून सांगता. करेक्ट न्हय? वय आतां जेजू थंय आमी आसून फळ दिनातलो आतां तोटामालीचें काम कितें? एकात आतां आमी जेजू थंय आसाव आमी. ओके. वय इफ आतां फळ दिनातली म्हण जाल्यार आतां तोटामालीचें काम कितें? आतां फॉर एग्जाम्पल आमी गादे गाद्याचें काम करतले आमी पळयलां. आतां गादे आसलेले हांकां कळटा. करेक्ट न्हय? वय पयलो काल करतात बी घालचे पयलें गादो नितळ करतात. करेक्ट न्हय? नाका पोसतात. जाल्लें वय काल पुरा आसा तातून तें पुरा काडटात. वय करेक्ट न्हय? वय त्या गाद्याक कितें पुरा जाय आनी आमी एक काले बी घालचे जाल्यार ह्या झाडां लावची जाल्यार त्या झाडांक कितें पुरा जाय ते पुरा आमी सप्लाय करतात. करेक्ट न्हय? उदक वय जावं पुरो, गोबोर जावं पुरो. करेक्ट न्हय? माती जावं पुरो, माती आमी पळयता. करेक्ट न्हय? कितें जाय तें पुरा सप्लाय करतात. करेक्ट न्हय? कोण वय करता? तोटाचो मालीक करता. वय करेक्ट न्हय? आतां वय काणयोचें काम कोणाचें तें? काणयोचें काम कोणाचें? त्या झाडांचें. करेक्ट न्हय? वय तें झाड कितें करता त्या झाडाक? त्या तोटामालीन काले पुरा घाल्लें सगळें तें काण घेता. पळय वय तें काण घेवन जाल्या उपरांत तो दाखवाल कितें करता? ते फांट्याक धाडटा. करेक्ट न्हय? पुरा वय काण घेता आनी फांट्यांक धाडटा. वय आतां फांट्याचें खंयचेंय थंय काम आसा की काही काम ना. कालें काम ताचें ताणें कालें दिलां तें ते पुरा काण घेवचें मात्र. करेक्ट न्हय? ताका वय दुसरें फांट्या खंयचेंय काम ना. आतां हांगा फांटे कोण म्हण सांगले आमी हांगा? फांटे आमी. पळोवंक गेल्यार कोण? आमी. करेक्ट वय न्हय? वय आमकां काले म्हणी काम आसा की ना कालें दिलां तें आमी काण घेवचें तें एकच काम आमकां. हांगा वय देवाचें उतर म्हणटा आमचें काम एकच. काले म्हणटात एकवटान रावचें. करेक्ट न्हय? एकवट म्हळ्यार कनेक्ट रावचें म्हणून कनेक्ट जावन रावचें म्हणून. वय जेजू क्रिस्ता थंय रावचें. आतां जेजू क्रिस्ताच्या त्या सांगातपणांत रावचें मात्र आमचें काम हांगा. तें जावन आसा खंयच्याचें काम? फांट्याचें काम. आतां काम आमचें काही येना. कोणाचें काम तें? दाखवालीचें. कितें करता? दाखवाल कितें करता? दाखवाल पुरा कालें जाय तें आसलें पुरा काण घेता. वय सगळें काण घेता आनी कोणाक धाडटा? फांट्याक धाडटा. आतां फांट्यो कालें करता. फांट्याचें काम कितें? काण फळां घेता. दाखोवचें मात्र. करेक्ट न्हय? त्या वय फांट्यांनी फळां येतात. करेक्ट न्हय? वय आतां फळां दाखोवचें मात्र ताचें काम जावन आसा. आतां तांतू आमी कनेक्ट जावचें कनेक्ट रावचें म्हळ्यार सांगातपणान रावचें. आमच्या आमकां आतां हातून कांय दुसरें काम खंयचेंय दिसना म्हळ्यार त्या तोटामाली सांगात आमी कनेक्ट जावन रावून तांतून तावन आमी कालें पुरा काण गेलां ती फळां आमी दाखोवंक आसात. आतां तें फळ दिनातलो रूख जाल्यार ते कालें करतात. आतां फळूच दिना कितलें कालें केल्यार कितें केल्यार तें फळूच दिना तें जाल्यार आमी कालें करता. ते फांटे कातर. कातरन घालता. करेक्ट न्हय? आनी फळ दिवचो हर एक फांटो कितें करता? ते फळ दिवचे खातीर सवर्ण बेंडटा म्हणून सांगता हांगा. वय सवर्ण बेंडटा म्हळ्यार आमी ट्रीम करता न्हय? वय करेक्ट न्हय? वय तशेंच आमच्या जिविताचे जायते आमचे भितर आसा. करेक्ट न्हय? मस्त मेळेपण आसा आमचे भितर. जायते नाका जाल्ले वेस्ट आमचे भितर आसा. आतां तें भितर आसलें सगळें कालें करता देवाच्या उतरा मुखांत्र सवर्ण बेंडून नितळ करता. त्या देखून आमी पळयता आतां फॉर एग्जाम्पल आमी काण घेवचें जाल्यार आमी रिट्रीटाक येता. करेक्ट न्हय? आमी वय रिट्रीटाक आमी सदां वता आमकां कालें जावचे खातीर आमकां एक बरें जायचें
या एक म्हाका गुण जायचे वा म्हाका एक समस्या जावन फारियार जायचे म्हणून आमी वेते आसल्या पयले. आतां आमकां होय सत कळीत आसा आमकां पयलीं आमी तशें वचून आसल्या करेक्ट न्ही. आतां होय आमी रिट्रीटाक ताचे खातीर आमी वचून उजो करेक्ट न्ही. आमी होय कित्या खातीर वचाचे रिट्रीटाक? आमी रिट्रीटाक कित्याक वचाचे म्हळ्यार आमचें जिवीत बदलावण करूंक. करेक्ट न्ही. परिवर्तन जावं आमी होय वय आमचे जिवीत बदलावण जायचे जिवीत परिवर्तन जायचे म्हणून करेक्ट न्ही. आतां सडावत आमी होय पळोवचें जाल्यार मुस्त जाण आतां फर्स्ट स्टार्टिंगाक आयल्या वेळार तांणी काले आशेतात सडन म्हाका एक अद्भुत कार्य जायचे म्हणल्या खातीर रिट्रीटाक येतात होय करेक्ट न्ही. आतां त्या दळा मातशेर म्हजें जिवीत बदलावण जायना पळय त्या दळा मातशेर म्हाका जेजू क्रिस्त तें कनेक्ट जावंक साथ दितना हांवें म्हजें मोन नवें करनासतना म्हजें जिवीत बदलावण करनासतना हांवें कितें केल्यार कालें केल्यार कालें जाता जेजू क्रिस्त तें कनेक्ट जावंक जायना तें. ओके केदळा हांव कनेक्ट जाता आतां जेजूच्या त्या हातून बांदवपणान केदळा हांव कनेक्ट जाता म्हज्या जिवितांत एक एकच एरियांत कालें पुरा ती एरियांत एक एक काले प्रॉब्लेम्स आसात जावंक पुरो ते हर एक काल जाता त्या एरियांत बदलावण जावंक मेळटा. ओके आनी बदलावण 100% जाता ते करेक्ट न्ही. आमी होय अद्भुत कार्या खातीर वेचे न्ही ते. हम्म. आतां केदळ आमी कनेक्ट रावतांगी आतां आमच्या जिवितांत 100% अद्भुत कार्यां जातातच ऑटोमॅटिक जातात. आमी कांय इसारिचे म्हणूनच ना करेक्ट न्ही. होय कितेंय आमी कश्ट काडीचे म्हणून ना काले करीचे आमी कनेक्ट जायचे. आमचे जिवीत पयल्यान पयले आमी बदलावण जावचें आमकां मस्त गरजेचें. हांवें भितर एक कुसडाय काडण्यो न्हू हांव आपूण बदलना म्हूण सांगून न्हू तहलें एक आलोचन दवर न्हू हांवें म्हजें जिवीत परिवर्तन करनासतना त्या दळा म्हाका 100% जाता की काले म्हणी तें बदलावण जावंक या एक अद्भुत कार्य जावंक म्हज्या जिवितांत जाता की खंडीत जायना. ओके केदळा म्हजें जिवीत बदलावण जाता त्या दळा म्हाका बरीं फळां दिवंक म्हाका साध्य जाता. आतां ही केवल हांवें फळां उत्पाद करन काले जाल्यार फायदो आसात गी काल आतां हांवें फळां काडून गेलीं म्हाकाच म्हजेंत पुरो म्हणून म्हळ्यार जाता गी जायना. नाही आतां म्हज्या हातावन ती काले ती फळां उपजातात पळय त्या दळा आमी काले करीचे हेरांक केदळा वांटोवया म्हजें हेरांक करेक्ट केदळा वय करेक्ट. आतां आमची ती जाल्ली ती फळां आमकां मात्र न्ही करेक्ट न्ही दुसऱ्यांकी ताची रूच ताका कळाचे न्ही. होय ती आतां काले करीचे आमी केदळा म्हजे तावन ती फळां उपजातात ती दुसऱ्यांच्या जिवितांत आमच्या अनेकल्याचे एक कोण की आमच्या परिस्थिती त्या परिस्थितीर आसूंक जावंक पुरो ती दुसरी तांकां आमी ते फळां दितना तांच्या जिवितांत ती काले पळोवंक शकतात बरीं फळां पळोवंक शकतात. आतां केदळा मुशेरी म्हज्या जिवितांत बरीं फळां आनी म्हजें जिवीत हांव बदलावण करूंक आशेना त्या दळा मुशेर हांव तशेंच आसता. खंयचीं फळां म्हज्या थंय पळोवंक जायना आमी कितलेय रिट्रीट करता जावंक पुरो कितलें आमकां देवाचे उतर करता आसता जावंक पुरो इफ म्हजें जिवीत हांवें बदलावण करना जाल्यार हांव कनेक्ट जावंक साथ दितना आनी तातूंत तावन म्हाका हांवें एक बरीं फळां उपजोवंक साथ दितना आनी ती फळां म्हाका हांवें हेरांक दिवंक साध्य ना. देखून जायतो लोक आमी पळयला जाल्यार रिट्रीटाक येता काल एका दिसा खातीर मात्र येतात थोडी एका दिसाची काल म्हणटात एक जावनची काम गी हें जाता गी एका दिसाची रितीर अटेंड करन म्हजें जिवीत बदलावण करीचें म्हळ्यार जाता गी खंडीत नाही जायना करेक्ट न्ही. हें एका दिसाचें काम न्हयत न्ही हें एका दिसान खंडीत जायना. आमी काल करूंक आसा आमी निरंतर आसूंक आसा करेक्ट न्ही. निरंतर आमी देवाच्या उतरांत आसूंक जाय कंटिन्युअस म्हणटा आमी होय निरंतर देवाच्या उतरांत आसाचे. निरंतर आमी आयकतना आमकां काल जाता निरंतर आमी आयकतना कशें ते जेजू देवाचे उतार सांगता आमकां बेंडून आमी नितळ जाता म्हूण सांगून करेक्ट न्ही. तशेंच आमी निरंतर देवाचे उतार आयकतना ते दळा काल जाता तें बेंडून आमचे भितर आसचें तें पुरा मेळेपण जावंक पुरो या आमकां पाड उलोवची सवय आसा जावंक पुरो आमी एक समस्यांत आसा जावंक पुरो तें पुरा काल जाता बेंडून नितळ जाता करेक्ट न्ही. होय आतां
आता ते बेंडून बेंडून कोण नितळ करता? आम्ही केदळा देवाच्या उतरार निरंतर असता देव आमचो बाप ते बेंडून बेंडून नितळ करता. करेक्ट होय नाही? आमचे काम कितें? आम्ही जस्ट कनेक्ट जावचे ताच्या त्या संगतपणार आम्ही रावोंक जाय. करेक्ट नाही? आम्ही त्याच्या होय संगतपणान असायचे तितलेंच आमचें काम. आता आमच्या जिवितांत आम्ही साबार फावटी हेरांच्या विशयांत आम्ही उलयता जावंक पुरो. करेक्ट नाही? हेरांचे कोपरो उलोवचें वा हेरां वयर एक वयर गेल्यार पुरो तांणी एक बरें जाल्यार पुरो तांकां सकयल कशें घालचें म्हणलें एक आलोचना आसात जावंक पुरो. त्या आतां आमी ल्हान भुरग्यांक पळयल्यार आतां एका कोणाचे स्वार्थपूण आसा. आतां एकलो बरो मार्क्स आयल्यार आनेकल्याक तें जायना पळोवंक. ते त्या टायपाचे ते स्वार्थपूण आसता भुरग्यांचें जावन सुरू जाता तें. करेक्ट न्ही? आतां होय आनेकल्यान एक बरें वस्तूर घाल्यार आनेकल्याक पळोवंक जायना. ही कितले वस्तूर काडटात आबा काले पुरो करतात आबा काले पुरो सेलिब्रेशन्स करतात न्ही अशें अशें पुरा म्हणून उलोवचें आमी चड जाता. करेक्ट न्ही? आमी पळयलां बरोबर जावंक पुरो हें पुरा. होय आतां हें बरोबर पुरा करता तर आमी कनेक्ट आसाव म्हणून अर्थ गी सांगूंक जाता गी आमी जेजू कनेक्ट सांगता कनेक्ट आसाव गी तू बिलकुल ना. खंडीत ना. करेक्ट ना सिस्टर? होय हा पाहिलं ना आता आम्ही प्रीच करूंक पुरो. करेक्ट नाही? जिबेची भास उलोवंक पुरो देवाचे उतार हेरांक दिवंकी पुरो. करेक्ट नाही? जाल्यार होय भितर रावन तेंकां आलें आसता तें कोटसाण जावंक पुरो मोसोर जावंक पुरो हगेन जावंक पुरो द्वेश जावंक पुरो राग जावंक पुरो सगळें भितर आसता. करेक्ट न्ही? होय आता तुम्ही थोड्यांनी सांगचे आयकलां जावंक पुरो. आता राग मुसोर म्हणटाना थोड्याच्या विशयांत पुरा काले म्हणटात हांव ताका खंडीत हांव मेल्यारय बोगशिना तशें पुरो सांगचे आयकलां जावंक पुरो. होय ते आनेक कालेंगे म्हण सांगल्यार ती देवाचे उतार आसतात जाल्यार तांणी ते करेक्ट ते काणगे नातल्या वरवीं ते बेंडून नितळ जायनातल्या वरवीं काले जाता तांकां जावना. करेक्ट सिस्टर ते कनेक्ट जावंक साध्य जायना तांकां. होय करेक्ट होय न्ही? आतां हें होय पुरो सकड ही कोटसाण मोसोर हागे द्वेश राग सगळें भितर दवरून आसतना काले जाता आमकां फळ दिवंक जाता गी जायना. ना. ते भितर दवरून घेवन फळ दिवंक साध्यच ना. देखून चिंतून पळया आमी हें खंडीत जायना. ओके आतां रिट्रीटाक येताना देवाचे उतार दिताना थोड्या व्यक्तीक आमी पळयलां जावंक पुरो तांकां काण घेवंक जायना देवाचे उतार. कित्याक म्हळ्यार फर्स्ट टायम तांणी येता आसतना तांणी येवचें एकच उद्देशा खातीर. आतां म्हाका एक काले कनेक्शन कर्ण काणगेचे म्हाका तुमी तांणी कशें उलयतात म्हण सांगल्यार डायरेक्ट देवाक कनेक्ट जायनात ती. तांणी अशें विचारचें ब्रदर प्रीच करता जावंक पुरो या सिस्टर प्रीच करता जावंक पुरो तांचे कडेन येवन तांणी अशें सांगतात म्हाकाय कनेक्ट करीचे देवा लागीं हांवें उलयचें म्हाका बोगसणे दियात म्हज्या भितर असो राग काड म्हणटात येवन. करेक्ट न्ही? ते कोणे ब्रदर्सांनी या प्रिचर्सांनी काडूंक जाता गी जायना. म्हज्या भितर आसचो तो मोसोर काड या राग काड म्हणून सांगतात. हांगा देवाच्या उतरां मुखांत कितले शिकयल्यार ते तांकां काण घेवंक जायनातले वरवीं ती कालें करतात फाल्यां हें टिचींग सोडतात आनेक कडेन येतात. होय करेक्ट न्ही? आनेक कडेन भोंवतात. आतां होय खंय एक्चुली तांकां खंय बरेंपण जाता कोत्ताय तांकां हे टिचिंगाची समजण येनातले वरवीं तांणी काल करतात खंय तांकां मस्त जण पॉलिश करतात खंय म्हाका एक बरें करून उलयतात. एक्चुली हांगा करेक्शन्स करतना आमी थोडे फावटी ब्रदर्स जावंक पुरो सिस्टर्स जावंक पुरो तांणी आमकां दामून सांगतात थोडे फावटी. करेक्ट न्ही? होय कित्याक कसा खातीर सांगतात तें आमचे भितर वसाचें म्हणल्या खातीर. करेक्ट न्ही? बट होय थोड्या मनशांक काले जाता ते काण घेवंक तयार आसनात. ती कालें करतात खंय तांकां बरें उलोवणें मेळटा खंय तांकां पॉलिश करतात खंय तांकां बरें करून आयकूचे आसात. करेक्ट न्ही? मागीर होय अशीं सांगतात थोडी आयिल्ल्या लक्षान तूं आयिल्लें बरें जालें तुजे भितर काही प्रॉब्लेम ना. ते तशें पुरो कोण परत सांगतात पळय करेक्शन्स करूंक कोणी हेल्प करनात. करेक्ट न्ही? तूं करेक्ट आसाय परफेक्ट आसाय तें पुरो आयकूंक तांकां मस्त खुशी. कळ्ळें गी? आतां तें पुरो आयकून आमी कालें केल्लें बरें जालें. कालें आमी आतां केलें तें ताची आम्ही काय पाट पुसून तांकां कालें केलें आमी. पहिल्यावर पॉलिशी. वय करेक्ट न्ही? होय तातूंत कालें जालें सगळें जिवीत पाठ जाता न्ही? होय
तांचे जिवीत कोणे पाड केलं आम्हीच पाड केलं जर घडव येतात ते अंगा ते अंगा वय फायदो जोडिना देवाचो उतराचो वय तांकां म्हळ्यार इमिडिएट अद्भुत कार्य पळोवच्या खातीर तांणी येवचें तांकां आतांत जायचें म्हणल्या खातीर करेक्ट न्ही त्या देखून कितें देवाच्या उतरांत आसा ते आमी सांगूकूच आसा करेक्ट न्ही ते आमी लिपोवन ते आमी लिपोवन दवरता आनी धांपून दवरता म्हण जाल्यार मागीर मुखार तांणी कसो एक बरो फांटो जावंक पावचें करेक्ट न्ही ते आमी सांगाच येता तोंड सोडून करेक्ट न्ही आमी खंयची लिपोवन दवरूंक जायना भितरत आतां एक फळ उत्पन्न करचो कशें फळ भायर दाखोवचें जाता गी एक जायना एक रिट्रीटाक न्ही तूं 10,000 रिट्रीटाक गेल्यार तें जायना करेक्ट न्ही तशेंच आमी तशेंच रावचें पडटा आमचें जिवीत सगळें जिवीत आमी तशेंच रावचें पडटा त्या देखून आमकां देवाचें उतार आमकां सांगता क्रिस्त आयलो जिवीत दिवंक म्हण सांगून करेक्ट न्ही क्रिस्त आयलो जिवीत दिवंक म्हणून त्या देखून आमी आलोचन करूंक ना कश्ट काडूंक आसा म्हणून करेक्ट न्ही आमी काल आलोचन करचें म्हणून आसा की सगळें काम कोणाचें जावन आसा हांगा बापाचें जावन आसा मस्त पोटी आमी पडटा करेक्ट न्ही मस्त पोटी पडटा मागीर कोण उठोवन चलतात पळय पडल्या तक्षण कोण उठोवन चलतात ती जावन आसात चॅम्पियन्स पडोवन त्याच गुंडयेर रावचें न्ही आमी कोण पडोवन उठतात ती कितें जावन आसात चॅम्पियन्स जावन आसात करेक्ट न्ही आमी हर एकली आमच्या जिवितांत पडटा करेक्ट न्ही एक ना एक एरियांत आमी पडटाच करेक्ट न्ही हर एक दीस आमी पडना गी एक ना एका संगतींत आमी सदांच पडोवंक पुरो करेक्ट न्ही जाल्यार त्या पडुल्ल्या मागीर परत्यान उठोवन आमी चलोवंक आसा करेक्ट न्ही परतून त्याच गुंडयेर पडोवंक आसा गे आमी कोण आतां एक सुकोन पडल्या म्हण चिंतया तेंत लोळोवंक आसा गे आमी ना परत्यान उठोवन आमी देवाच्या राजा विशयांत वा देवाचे ते कितें आसा ते प्लॅन ताच्या विशयांत आमी चिंतूंक आसा करेक्ट न्ही समजलें गी वय आतां नेक्स्ट आमी जॉन 10:10 पळया चोर येता फकत चोरून जिवेशी मारून आनी विबाड करून हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हण बरोवन वमतोच्या बापान ते मेळो म्हण ओके हांगा खंयचे जिवीत दिवंक म्हणून सांगता बरोवन वमतोच्या बापान करेक्ट न्ही बरोवन ओमतोचे बापान जिवीत दिवंक म्हणून सांगून हांगा अर्धे म्हणून सांगलां गी या इल्लेशे म्हणून सांगलां गी आतां हांगा देवाचें उतर अशेंच सांगता की काल इल्ली भलायकी आनी समृद्धी म्हणून सांगलां गी ना खंयचे जिवीत म्हणून सांगलां हांगा बरोवन ओमतोचे या अर्धे न्ही या कालदे बाकेट न्ही इल्लेशे न्ही ओके कितले जाता या तितले म्हणून सांगू ना वा ल्हान ल्हान कळशांत न्ही फुल्ल बरोवन ओमतोचे जिवीत मेळो म्हणून सांगलां हांगा करेक्ट न्ही मागीर आमी कित्याक म्हणटा म्हाका आनी समाधान ना आनी म्हजे थंय शांती ना हांव मस्त डिप्रेशनार आसा देस्पर जाला म्हाका आनी डाऊट आसात कन्फ्युजन आसात कित्याक आमी आनी सांगता हांव तशेंच सांगा सिस्टर सांगा सिस्टर परत्यान जेजू दाखवलीक कनेक्ट जावन रावंक ना ती पळय तें बरोवन ओमतोचें जिवीत आमकां कित्याक ते अनुभव करूंक जायना आमच्या जिवितांत कित्याक म्हळ्यार आमी करेक्ट सिस्टरीन सांगल्या बरी आमी ते दाखवली सांगाता आमकां कनेक्शन ना करेक्ट न्ही आतां कनेक्शन ना जाल्यार काल जाता भितर सगळें कितें भरलां वेळेपण काल तें भरलां तशेंच आसता करेक्ट न्ही आतां आमी पळोवंक गेल्यार आमी मोरी मायेचें एग्जाम्पल काडून जाल्यार आतां मोरी माय आतां ती गर्भेस जाली करेक्ट न्ही देव तिका येवन सांगता आनी ती गर्भेस जाली तिच्या जिवितांत ती मस्त वारें वादळ आसलें गी ना त्या टायमार आतां दर वारें वादळ आमच्या जिवितांत जाल्यार ते आमकां कोणाकी साध्य सागी ते फेस करूंक त्या परिस्थितीर आतां काजर जायनासतना गर्भेस जावचें म्हळ्यार
ते आता या संसारांत ते साध्य सागी ना. एक करसली ती गर्भेस जाता आणि तिच्या जिवितांत एक व्हडलें वादळ आयिल्लें करेक्ट न्ही ल्हान हय, कितें नाही व्हडलें वादळ करेक्ट न्ही हय, आतांच्या संसारान अशें पुरो जाल्यार ते पुरो कालें पुरो करतात व्हडले इश्यूज करतात करेक्ट न्ही हय. त्या टायमार तितले ताल्ले प्रॉब्लेम्स करेक्ट न्ही बट आसले. तेंचे सिच्युएशन आनीक पाड आसलें करेक्ट न्ही हय, ती ताच्या उपरांत कालें करता 3 महिने उपरांत ती एलिझाबेथेक मेळूंक येता करेक्ट न्ही हय, व्हडले कोसूंक आसता ते 3-4 महिने म्हणटाना पोट व्हड जावन येता करेक्ट न्ही तशेंच उरता गे पोट ना व्हड जाता करेक्ट न्ही हय, तेंचे लोक कितें उलोवंक आसा जावंक पुरो कळ्ळें पुरो उतरां उलयल्यार जावंक पुरो तिका हय, करेक्ट न्ही हय. तिचे विशयांत काळ्ळें पुरो उलयल्यार जावंक पुरो कितें पुरो उलोवंक आसा जावंक पुरो बरेंच उलयलें गी बरें काम केलें म्हणून ना, उलयल्यां गे तिका तशें ना. आतां काल्यां सांगा जावंक पुरो हें कशें साध्य काजार जायनासतना आनीक एक काजार जावना करेक्ट न्ही हय, तिका कशें तें तशें जालें म्हणून तिका कोण काजार जाता आनी हांगा नॉर्मल हांगा तशेंच जाता न्ही थोडे फावटी आमच्या बुवारी करेक्ट न्ही हय, हय. आमी पळोवंक गेल्यार आमी कशें उलयता तशेंच उलयता करेक्ट न्ही ह्या संवसारांत कशें उलयतात कशें पुरो उलयतात तोंडाक आयले बरें उलयतात करेक्ट न्ही मस्त नाका जाल्लीं उतरां उलयतात आतां त्या टायमार असली एक एक आसली पाताक केला जाल्यार ते एक रिवाज आसली पात्रांवचे ओके फातर मारून तांकां जीव मारचे म्हणून ते एक सिस्टम त्या टायमार आसलें जाल्यार मोरी मायन कालें गेलें ते खंयचेय तिणें काण घेवना तिणें दोळ्यांक दिसचें कालें म्हणी काण गेलें गी तिचे भितर ना काण घेवना तिणें त्या वाडा टायमार ती खंयचेय उतार ती उलोवना करेक्ट न्ही तिणें एक जाप दिल्या गी तें ना एक उतरां तिच्या तोंडांतल्यान भायर येवना करेक्ट न्ही हय, एलिझाबेथीक ती भेटली तें न्हू ती डिलिव्हरी जावच्या टायमार ती जेरुसलेमाक गेली तें त्या गडाव म्हणटात न्ही ताका गाडवा वयर बसोन ती वेता करेक्ट न्ही इजी आसा गी हें पुरो करूंक तिका इतलें सुलाभ आसा गी तिका करूंक पर्यंत कितले की पयस बसूंक आसा करेक्ट न्ही हय, हय. सुलभ आसा गी तें ना आतां 9 महिन्यांनी तें वय गी तिणें तशें तें चलचें जाता गी तें साध्य आसा गी ना. तिणें तें एक उतारी जुजे लागीं विचारलें गी ना कांय विचारुना तिणें करेक्ट न्ही म्हाका कित्याक हय, अशें आपूण व्हरताय तुवें हॉस्पिटल पर रेडी केलां गी ते सकट रेडी केलां गे म्हाका जाय जाल्लें म्हणून विचारलें गी तिणें खंडीत ना विचारूंकच ना तिणें काय खंयचेय एक उतार ती तिच्या जिवितांत ती उलोवना कित्या खातीर उलोवना ती तिका कित्या वता खातीर उलोवना देवान केला तो सगळं प्रोवाइड करता करेक्ट कित्याक तिका कोणा लागीं संबंध आसलो देवा तिका लागीं देवा लागीं संबंध घट्ट आसलो करेक्ट न्ही हय, बापा लागीं संबंध घट्ट आसलो आता बापा लागीं संबंध घट्ट आसलेले वरवीं तिच्या तोंडांत हांव न्हू एक्की उतारी पाटी येवना जायते फावटी आमी मस्तू आमी म्हणटा करेक्ट न्ही पुरा परिस्थिती आमच्या जिवितांत आसले तर आमी मस्तू हें करता पूण आतां थोडे कडेन आमी पळयता सायबिणीची हाचे विशयांत उलयनात करेक्ट न्ही स्टोरी ना जाल्यार ते काले पुरो उलयतात आतां वय ती पळय ती दुसरी पंगड तशें अशें पुरो म्हणून सांगून उलयतात करेक्ट न्ही ती हय, बरो तेर्स करतात पूण आमी तेर्स करता जाल्यार तो एक संबंद आमी करना गेला गी ना बापा लागीं तो संबंद आसा गे आमकां ती कित्या खातीर उलोवना ती मोरी माय खंयचेय टायमारी तिच्या तोंडांत हांव न्हू उतरां येवनात कित्याक म्हळ्यार तिका बापा लागीं तो संबंद आसले वरवीं तो एक रिलेशनशीप आसले वरवीं आनी दुसरें कालेंगी म्हळ्यार ती बापाच्या विशयांत तिका बरी समजुणी आसली करेक्ट न्ही तिका हय, दिल्ले ते प्रॉमिसस बसावण्यो ते देवान काल आराम केलां पळय हय, तिका ते बापान आराम केल्लें तें तो बापूच तें पोंताक पावयता म्हणून तिका कळीत आसलें हय, करेक्ट न्ही आमच्या हय. बापाक आसात म्हणलें खंयचेय आसा गी ना
ते उतार तिका मेळ्ळे आणि ते तिने काण केले. तिने तिच्या काळजांत कंचे दिरवेन दवरली. बापाची ती उतरां मात्र दवरली तिने. करेक्ट न्ही? ते येवन वय दूत उलयता, देवाचो तो संदेश दिता. तो संदेश तिने कितें केलो? भितर तिच्या काळजांत ते दिरवे ते काल आसा तिने जागोवन दवरले. आणि तिच्या तोंडात हांव न्हू ते खंयचीय वादळ आयल्या वेळार खंयचीय उतरां येवनात. करेक्ट न्ही? वय तिने खंयचीय पळोवना. दोळ्यांक काले दिसता ते खंयचीय पळोवना. जायते आसले तिच्या जिवितांत. तितले इझी नासलें ते. आता जेजू कुर्सार मरतनाय तिका कितें बसावणी दिल्ले? वो एक राई, सोडवणदार. करेक्ट न्ही? वो सोडवणदार सेकेल असो जसलो सोडवणदार कुर्सार उमकळोन आसा, मरोन आसा. त्या दाळाय ती एक उतार जावन म्हूण ती उलोवना. ते आमी पळयता देवाच्या उतरांत. करेक्ट न्ही? वय तिने पळयल्ले पुरो पळयलें तिने. जेजूक जरबदांनी मारतनाय तिने पळयलें. जेजूक किळायतनाय पळयलें. आता ताच्या माथ्यार राय म्हणटाना खंयचो मुकुट आसा आसलो? करेक्ट न्ही? ताच्या वय माथ्यार तांणी कसलो मुकुट घालो? कांट्याचो मुकुट घालो. वय करेक्ट न्ही? वय कांट्याचो मुकुट घाल्लें तेय तिने पळयलें. करेक्ट न्ही? कांट्याचो मुकुट पळयलो तिने. तिका ते खंयचेय होप सुद्दां नासले जाल्यार तिका गोत्त आसलें म्हज्या बापान आराम केल्लें खंडीत जावन म्हजो बाप अंत्य करता म्हूण सांगून तिका कळीत आसलें. करेक्ट न्ही? आता आमी एक्झाम्पल पळोवचें जाल्यार आमच्या जिवितांत आमी एक्झाम्पल काडया. आमी ते क्वेश्चन्स करून पळया. कितें म्हळ्यार थोडे फावटी आमी एक परिस्थिती येता म्हणटाना आमच्या ते दोळ्यांक दिसता. आमी खंयच्या वयर चड फोकस करता? दिसच्या आमी वयर खंयच्या वयर चड फोकस करता? सड्ड आमी काल दिसता ताचे वयर फोकस करता. वय कितले देवाची जाणवाई असल्यार, देवाच्या उतराची जाणवाई असल्यार, अन्य भासांत आमी उलयता जाल्यार एक पटी ती सडन परिस्थिती येताना आमी दडळटा. वय करेक्ट न्ही? वय आमी अल्लोल कल्लोल जाता एक सिच्युएशन पळयताना. वय सडन आमचें मन दुखोवन काण घेता. करेक्ट न्ही? वय त्या वेळा आमी काल करते तसा म्हणून अर्थ. आमी आनीक कनेक्ट जावना म्हणून अर्थ. करेक्ट न्ही? आता देवाचे ते निरंतर कनेक्शन आसा जाल्यार आमकां खंयच्या सिच्युएशनांत ते एक पीस ते समाधान आसता. करेक्ट न्ही? सिच्युएशन कालय आसूं पुरो हांव हांगा समाधानार आसा. आता आमी समाधानार आसा म्हूण सांगल्यार ती सिच्युएशन बदलता कितें? ना, बदल सिच्युएशन तशीच आसता. पूण आमी काल जाता आमचें मन बदलाता. करेक्ट न्ही? आमी केदोळा कनेक्ट जावन रावता तेदोळा काल जाता आमचें मन बदलाता. आमचें फोकस चेंज जाता. तेका आमी काल करता त्या परिस्थितीक पळयना. पगार आमी खंय पळयता? कितें देवाचो आमकां बसायला दिसना ते आमी पळयता. करेक्ट न्ही? वय दिसचें पळयनासतना दिसनातल्याक आमी आमकां कितें गरज आसा तें आमी पळयता. करेक्ट न्ही? वय आता तशेंच मोरी कितें गोत्त आसलें हें पुरा काल म्हणटा ताणें सुरू केलें तें तो अंत करता म्हणून तिका कळीत आसलें. आता ते अंत करता म्हणून बापान दिल्लें तें जिवीत कशें पुता थंय आसलेलें गे तशेंच ती बापा लागीं कनेक्ट जावन आसली. करेक्ट न्ही? आमी मस्त फावटी अशें कशें म्हणटा मोरये माया लागीं मोरये सडा वता आमी पळयला जावं पुरो अशें मोरये कडेन मागतात. मोरये माय लागीं अशें विचारतात मोरये माये तूं आमकां मागोवन धाड. आयका लागीं तुमी तशें सांगचें. तूं ऐकायला माग आमचे खातीर. आम्ही सांगला पहिले. होय आमी सांगला सिस्टर. देवाची वय जाणवाई आमकां नातले वरवीं. वय करेक्ट न्ही? वय आमच्या पासत विनती कर तशें करा म्हणून आमी सांगून आसलें हांव पयलें. करेक्ट न्ही? वय आमचें मागणें तशें आतां अशें म्हळ्यान गे तिणें तशें करूंक सांगलां गे आमकां. ना ती कशी कनेक्ट जावन रावुल्ली. करेक्ट न्ही? वय ती बापाच्या संबंधांत रावली. वय आमी जायते फावटी तूं मागोवन धाड म्हणून आमी सांगता. तूं विनंती कर. तूं विनंती कर. तुज्या पुता मुखार तूं विनंती कर म्हणून आमी सांगिल्लें आसा. करेक्ट न्ही? वय तशेंच आमी सांगून आसलें हांव. तिका आमी काम दितत आसलें हांव. करेक्ट न्ही?
हय. तिका आमी ऑर्डर करनासल्या तूं मागोवन धाड म्हणून सांगून. तिने तें केलां गी तशें तिने तें करूं ना. पगार बापाच्या संबंधान ती रावली. बापा बरी काल म्हणटा तें जिवीत जियोंक ताचे नाट्य ताचे गुण तिका गोत आसले पयल्यानच. आतां आमी ह्या संवसारान जियेत आसतना आमी तशेंच कशें जेजू क्रिस्त जिवीत दिवंक आयला गी तें जिवीत आमचे भितर बेश्टें येता गी तें बेश्टें येना करेक्ट न्ही. तें जिवीत आमचे भितर येजे जाल्यार आमी कनेक्ट रावंक जाय. ओके आमी जेजू क्रिस्त तें कनेक्ट जावचें तें मस्त गरजेचें जावन आसा. आतां आमचे भितर कितें पुरा आसा तें नाका जाल्लें तें कितें पुरा आसा तें पुरा आमी भायर घालूंक आसा पयलें. ओके आमी ताचे त्या संबंधांक आनी आमकांय तें आसा जें आमी तुजे बरीच हांवें जाय जाय म्हूण सांगून जेजू बरीच हांवें जाय जाय म्हूण सांगून आमी कशें केदाळ मागतां गी आमी तुजे बरीच हांवें आसा जें म्हूण सांगून आमी कितले फावटी मागतां गी आमी रिट्रीटाक येवचें कित्या खातीर ओडोल हांवें काल सांगलें कित्या खातीर येतात म्हणून सांगलें हांवें ओडोल अद्भुत कार्यां खातीर येतात म्हणून सांगलें करेक्ट न्ही. हा तशेंच आमी कितले फावटी सांगता हांवें तुजे बरी जाय जे हांवें तुज्या बरी चला जें म्हूण सांगून कितले फावटी आमी सांगता गी. ओके खंडीत जावन आमी तें सांगूंक सांगना ह्या रिट्रीटाच्या वेळार करेक्ट न्ही. सांगता गे आमी इतले फावटी सांगता गे आमी तुजे बरी जायचे हे तुजे बरी चलाचे म्हूण सांगून आमी सांगता गी ना बिलकुल आमकां उगड आसना आमकां आमचे समस्या पयले येतात पिक्चर येता करेक्ट न्ही. ताणे बरें जायचे ताणे बरें जायचे म्हूण सांगून आतां आमी ह्या संवसाराचे जायते विसरता करेक्ट न्ही वस्तू सांगचे आमी विसरता देवा लागीं आमी आमचे संवसाराचे समस्या विसरता करेक्ट न्ही. नेक्स्ट आमी पळया जॉन 5:26. John 5:26. जसे आपण स्वजिविताची जर तसे बाप पुताकी स्वजिविताची जर जायसो केला. ओके हांगा कशें आपूण म्हळ्यार बाप स्वजिविताची जर गी तशें बापाक कोणाक केला बापान पुताकी केला जिविताची जर जायसो केला. तशें बापान पुताकी केला करेक्ट न्ही. स्वजिविताची जर जायसो केला. आतां जिवीत म्हळ्यार कितें या लायफ म्हळ्यार कितें जिवीत म्हळ्यार फुल टोटल करेक्ट न्ही. म्हजी उतरां जावंक पुरो म्हज्यो करण्यो जावंक पुरो म्हजे भावना जावंक पुरो म्हजे डिसिशन्स जावंक पुरो निर्धार जावंक पुरो म्हजे कार्य म्हजे एक्शन्स जावंक पुरो म्हजे हव्यास जावंक पुरो हॅबिट्स कॅरेक्टर जावंक पुरो करेक्ट न्ही. म्हजो स्वभाव जावंक पुरो सगळे एक टोटल ताका काल म्हणटात आमी जिवीत म्हूण सांगता. आतां आमी उलोवची उतरां देवाच्या उतरांच्या विरोध आसल्यार म्हळ्यार हांव आतां उलयतना खंयचें उलयतां देवाच्या उतराच्या विरोध उलयतां हांव न्ही सडावत थोडे फावटी आमी उलयता इफ आमी पाड उतरां उलयता गी या देवाच्या उतराच्या विरोध उलयता गी म्हजें जिवीत कशें आसता आमी काल उतरां उलयता तशेंच आसता हांव पाड उतरां उलयल्यार तें पाडच आसता करेक्ट न्ही. आतां म्हजी उतरां देवाच्या उतरा प्रकार आसल्यार तें कितें जाता जिवीत म्हळ्यार भितर हांवें खंयचें ट्रेजर तें दवरलां ती एक दिर्वें हांवें तें दवरलां तेंच भायर येता ती जर जावन येता भायर. वय करेक्ट न्हू सिस्टर. आतां आमी पळयलें मरियमायेच्या जिवितांत कितें कोणी एक पाड उतार ती त्या प्रेग्नेंट जाल्ल्या टायमार ती गाडवा वयर आयल्यार तिच्या घोवाच्या विरोध काय येना करेक्ट न्ही. पूण आमच्या तोंडार जाल्यार काल बरें येतालें त्या सिच्युएशनार. आतां फॉर एक्झाम्पल आमी युजुअल डेली लायफाचे काणयोचे जाल्यार गो बायलांच्या मदें आतां सांगचे जाल्यार एक घोवान काही गिफ्टान दिना जाल्यार एनिवर्सरी टायमार काले विसरलें जावंक पुरो या कालेंगी विसरून गेलें ताका कसलीं उतरां येतात देवाची उतरां येतात गी आमच्या तोंडार नांत येनात करेक्ट न्ही. थोडी फावटी कालेंगी एक सकाळीच्या वेळार एक सामान हाडूंक सांगलें ते कालेंगी विसरालें
ताका खंयचे गे का अंतू न्हू बरार विसरायला ताका ताका कली उतरायतात आमच्या तोंडार येनांत पुरपुर पाड उतरंत वेतात करेक्ट न्ही पुरपुरतात पुरपुरताव आमी म्हूण म्हणटाव करेक्ट न्ही होय. हा आता थंय ती डिलिव्हरीक येता बरी माय करेक्ट न्ही खंयचेय ते हॉस्पिटल ना तिने इसारूंक ना म्हाका हॉस्पिटला कोरताय गे म्हण सांगून गोवालाक इसारलें गे तिने ना करेक्ट न्ही खंयचे हॉस्पिटल ना डिलिव्हरी करूंक कोण निनात काय येना घर गोरवांच्या येना गोट्यांक पळय घर घरी ना घरही मेळोना पाप वय गोरवांच्या गोट्यांत डिलिव्हरी जाली वय गी होय. आमी आता ह्या जिवितांत पळोवंक गेल्यार आमी जाल्यार कितें करताले खंयचे पुरो आमी डिसिशन काण घेताले करेक्ट न्ही होय. आता ते बरोवन तेचे जिवीत जियोवचे तसल्या उतरांचे आमी डिसिशन काण घेताले गी काण ना घेताले असल्या परिस्थितीर ना 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 आमी आमचेच निर्धार काण घेताले गी आमी आमचेच निर्धार काण घेताले करेक्ट न्ही आमी होय. कितें भितर आसा सगळें भायर घालतले वय गी होय. इवन तिचो पूत कुर्सार मरतानाय तिच्या तोंडात न्हू कांय उतरां येवनात पाड उतरां येवनात तिच्या तोंडार ते कितें तिच्या दोळ्यांक दिसता तशें ती खंयचेय उलोवना आनीक आमचे भितर आमकां आमच्या त्या आदावान केल्ल्या त्या पातका वरवीं आमचे भितर ते स्वार्थपण आसले करेक्ट न्ही आता ते स्वार्थपण आमकां जिवीत दिवंक साथ दिना जेजू क्रिस्तान पवित्र आत्म्याक स्वीकार केलो आनी स्वीकार करून कितें केलें ताणें घरात बसलो गी तो ना स्वार्थपणान जियलो गी तो ना स्वार्थपणान जियलो गी जेजू ना मागीर कितें केलें ताणें आमी पळया धर्मदुतांची कृत्या 10:38 पळया देवान कशें नजरेच्या जेजूक पवित्रात्म्यान आणि पदवेन मागलो ह्या विशयांती तुम्ही ऐकला तो सगळ्यांनी बरें करीत गेलो बरें करीत आणि देवचाराचे पदवेकाल असलेल्या बरी करीत गेलो कित्याक देव ताच्या सांगाता असलो होय ताणें काय सांगलें बरें करीत गेलो म्हणून सांगा करेक्ट न्ही कित्याक होय. देव ताच्या सांगाता आसलो आतां देवा संगी कनेक्शन आसलें गी ना ताका असले आसलें देवान कशें जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी पदवेन मागलो ताका मागल्या उपरांत आमकांय तशेंच मागलां गी ना मागला आता ताका मागलां जाल्यार आमकांय मागलां गी ना मागलां काय मागला आमी कित्या खातीर जियेता आमी आमच्या स्वार्था खातीर जिवन आसा करेक्ट न्ही होय. खाली म्हाका मुजें हें पुरो सगळें मुजें म्हणल्या बरीत आमी जिवन आसा तितलेंच आनी दुसरें खंयचेंय ना आतां आमी रिट्रीटाक सुमार लोक येतात आमी पळयला जावंक पुरो ती हांगा हांव वचून थोडी स्वार्थपणान जियेली आसात करेक्ट न्ही देवाचे होय. उतार तांणी देवाचे तांणी हांगा हांव वचून आतां देवाचे उतार आयकलें आतां देवाचे उतार आयकून आमी आमकांच एग्जाम्पल काण घेया आतां थोडे सांगती कालो जातात म्हळ्यार आमी देवाचे उतार आयकता आतां देवाचे उतार काण गेले आमी ओके आतां आमी भायर वचून देवाचे उतार दिलें गी ना थोड्यांनी दिला जावंक पुरो थोड्यांनी दिवना जावंक पुरो करेक्ट न्ही ना त्या होय. देखून कितें जाता लोकांक कळना देवाच्या उतारांगा प्रसार जाता म्हणून थोड्यांक गुत्त आसना आनी ती गुंतून येवंकी येना तांकां कळीत जायचें न्ही देवाचे उतार खंय प्रसार जाता म्हणून हे सदांचे हे स्वार्थ खंय प्रगट जाता म्हणून तांकां कळीत जायचें न्ही गोत्त असल्यार सगळी खाण घेयना चांगल्यार वचून वय खाण घे करेक्ट सिस्टर काण घेनात वय तेंच म्हळें न्ही ती काल तर ती कशें जियेतात म्हण जालें स्वार्थपणान जियेतात म्हण जालें वय म्हाका मेळ्ळ्यार पुरो म्हाका समाधान मेळ्ळें न्ही पुरो म्हणून तशें ओके आनी अशें जाताना काय जाता आतां थोड्या लोकांक ते सिच्युएशनार आसतात बट तांकां कळीत आसना हय एक जागो आसा जाग्यार एक अशें स्वार्थ प्रगट जाता म्हणून तांकां कळीत आसना देखून ती येवंकी येनात करेक्ट न्ही आतां वय आमी वचून स्वार्थ प्रगट केल्ले जाल्यार आमी आतां कशें पवित्र आत्म्यान भरल्यांत आमकां पदवी दिल्या अधिकारय दिला आमकां करेक्ट न्ही तो वय अधिकार आमी यूज केल्ले जाल्यार तो अधिकार आमी वापरता जाल्यार आमी कितें करतले आमी आनीक लागीं सांगतले करेक्ट न्ही वगच आमी बसना वगीत बसना आमी तें घाल्लें बी एक ना एक दीस फळ येतात तसो करेक्ट न्ही ती आयकतात वा ना आयकनात आमी तांच्या जिवितांत तें बी घाला जाल्यार ताचो फळ एक ना एक दीस 100% येताच करेक्ट न्ही
होय आम्ही वचून सांगचे काम आमकां तितल्यांत होय सांगचे काम कोणाचे आमचे म्हणजे आता हांगा जेजू तसोच गेलो करेक्ट न्ही तसोच गेलो होय करेक्ट न्ही होय आ आम्ही हेरांक वचून स्पर्धा प्रगट करूंक आसा देवाचे उतर बरोबर दिवंक आसा स्वार्थपणान आमी जिवंक ना करेक्ट न्ही होय कित्याक बापान ताच्या पुताक तें जिवीत दिल्लें कल जिवीत दिल्लें जरीचे ते जिवीत दिल्लें करेक्ट न्ही होय तशेंच तेंच जिवीत कशें पुताक दिलां तशें तें आमकांय ताणें दिलां वय मू आमकांय दिलां मू दिला दिलां तेंच जिवीत आमकांय दिलां इल्लेशें म्हूण दिवंक ना करेक्ट न्ही इल्लेशें न्ही तें ल्हान ल्हान न्ही बरोवन ओमतोच्या मापान दिलां आमकां करेक्ट न्ही आतां होय केदळा आमी जेजू क्रिस्त तें कनेक्ट आसतात ऑटोमॅटीक तें काम जाता ओके आमकां भितर आशा आसाचे करेक्ट न्ही भितर होय आमकां एक आशा आसाचे हांवें आज वचून हेरांक उतार दिवचे हेरांक वचून हांवें देवाचे उतार तांकां सांगचे करेक्ट न्ही ती एक होय आशा भितर आसा जाल्यार मात्र तें काम जाता ऑटोमॅटीक हांवें म्हाका दिल्ल्या अधिकार यूज करीचे आतां फॉर एग्जांपल कोणी एक पिडेंत आसा जाल्यार तांकां देवाचें उतार दिवचें देवाचें उतार तांकां एक शिकयचे ओके ताच्या उपरांत आमी सत शिकोवंक आसा तांकां करेक्ट न्ही आमचें काम आमी करूंक आसा कोणी कालय सांगून दीत आयकून दीत या ना आयकून दीत आमकां दिल्लें काम आमी करूंक आसा आमी तांचे खातीर मागोवंक जाय पयलें तांणी कालय म्हणून दीत ओके आमकां तें नाका तशें अशें ती कालय म्हणून दीत पूण आमी काल करचें तांचे खातीर मागजाचे आमी ओके आतां डायरेक्ट वचून तांकां सांगचे बदलाक आमी काल करयेत आतां डायरेक्ट वचून आमी तांकां सांगूंक जायना करेक्ट न्ही अशें अशें देवाचे उतार दिवंक आमकां जायना आमी वेचे पयलें काल करयत गे म्हळ्यार तांकां डायरेक्ट वचून तांकां तें सांगच्या बदलाक तांचे खातीर मागयेत आमी करेक्ट न्ही देवाचो प्रेरकात्मो तांचेर आसा जेजून तांकां अभिशेक केला केदळा आमी तें वचून तांकां सांगता तांकां तें देवाचे उतार दिता त्या वेळार ती उतार स्विकार करतात करेक्ट न्ही होय कित्याक आज काळ आमी ह्या अंतीम काळार आमी आसा ह्या अंतीम काळार आमकां हर एक लागी देवाच्या उतराची गरज आसात करेक्ट असं न्ही होय गरज आसा थोडी स्विकार करतात करेक्ट न्ही सिस्टर तुमी सांगल्या बरें थोडी स्विकार करिनात होय आतां स्विकार करिनातल्यांक आमी सोडया कोण स्विकार केला पळय होय कोण करतात पळय जेजू कशें तें जिवीत दिवंक कसो ह्या संवसाराक आयलो करेक्ट न्ही ताच्या सांगात आमी कशें कनेक्ट जावचें आनी केदळा आमी जेजू क्रिस्त तें आमी कनेक्ट केदळा आमी तें कनेक्ट जावचें ते विशयान तांकां सांगूंक दिता पळय तांकां चड आनी चड तांच्या जिवितांत ती फळां येवंक साध्य जातात केदळा आमी जेजू क्रिस्त तें आमी कनेक्ट नावंगी आमी कितलेंय करूंक पुरो करेक्ट न्ही ते होय सगळे वेस्ट जातात होय कंप्लीट वेस्ट जाता करेक्ट न्ही पयले आमी ताच्या सांगात कनेक्ट जायचे आतां आमचे पोरणे पुरो सोडीचे आमी करेक्ट न्ही पयल्यांचे सैम आमी धरचे न्ही पयले आमी एक दुसरो सिस्टम आमी उपयोग करनासले करेक्ट न्ही ते होय पुरो आमी सोडूंक आसा ते पोरणे कितें कर नायल्या हर एक आमी तें सोडूंक आसा नवें जिवीत आमी बरोवंक आसा आतां पोरणे काडिनासतना नवें जिवीत व्हरता म्हळ्यार खंडीत तें जायना करेक्ट न्ही होय पोरणे पयले आमी काडून उडोवचे आमचे काम सोडीचे आमी कंप्लीट आतां नवी जिविताक आमी अत्रेगूंक आसा करेक्ट न्ही कशें जेजू स्वार्थपणान जियोना पळय आमचें तें आसचें तें स्वार्थपण आमचें तें आसचें तें हर एक पोरणे तें कितें पुरा तें सोडून घेवन तें जिवीत आमी जियोंक आसा तें क्रिस्तान दिल्लें तें जिवीत आमी तें जियोंक आसा करेक्ट न्ही पुरो होय आमी सोडूंक आसा आतां ताच्या सांगात कनेक्ट रावन आमी जियोंक आसा आमी कालें आशेता सदांच कम्फर्ट झोनांत रावंक आमकां आशा करेक्ट न्ही सदांच आमी कम्फर्ट झोनांतूच रावंक आमकां जाय आमकां कम्फर्ट झोनांत रावंक आमकां देवान दिवना करेक्ट न्ही आराम जावन खावचें सकाळीं उठचें आमी काम केलें जेवलीं तेंच लायफ न्ही आमचें करेक्ट न्ही तें आरामदायक आमकां दिवना तें जिवीत आमचें जिवीत न्ही तें कशें जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी पदवी दिली पळय पवित्र आत्म्याक आनी पदवी दिली पळय तिच पदवी आमकां दिल्या गिना दिल्या आमकांय आतां कितल्या जाणांक दिल्या ती सगळ्यांक दिल्या मागे दिल्या वय सगळ्यांक दिल्यात
आमकां हात आसात करेक्ट न्ही देवान हात दिल्यात आमकां आमकां कित्याक दिल्यात हात खाली काम करूंगी खंयचें काम करूंक आमकां सेवा घरचें करून काम करूंगी हेरांची सेवा करून वय पण आमी काल करता आयदनां धुवचें उस्तरून बळचें झाडचें पुसचें ताकाच वापरता आमी वयगी होय. आतां खंयचें काम करूंक आमकां दिल्ले ते हात आतां आमचो हात व्हरून पिडेस्ता वयर दवरल्यार कितें जातात कोण जातात ते करेक्ट न्ही होय. कोण जाता जातात आमकां आमकां तें काम कित्याक करूंक जायना तें आमी कितल्या जाणांनी तें काम केलां आमकां कित्याक तें जातात ना आमी ताचें तें कनेक्ट ना आमकां तें गोत्तू ना न्ही आमकां एक बेन दिसता करेक्ट न्ही भायर वचचें म्हणटाना आमकां एक बेन दिसता आतां हांगा काले जाता गे कितें जाता गे म्हण सांगून न्ही होय. बेन दिसता आमकां आतां पिडेस्ता वयर हात दवरून मागूंक बेन दिसलें ओके आतां आमकां तें बेन दिसलें आमी केलें कितें आतां बेन दिसल्यार आतां आमी परत्यान आमी ते कनेक्ट जावन देवा लागीं कनेक्ट जावन आमी केलां कितें ना करूंक ना आमी आमकां जेजून दिल्लें काम आमी तें करूंकच ना हांगा उतरांत पळयल्यार काल म्हणटा तो सगळ्यांनी बरें करीत गेलो म्हणून सांगता करेक्ट न्ही लास्ट लायन सांगता पळय काल म्हण सांगता तो सगळ्यांनी बरें करीत गेलो म्हणून तो स्वार्थपणार वचोना करेक्ट न्ही होय. बरें करीत गेलो तो स्वार्थपणार कोणी बरें जाल्यार गी काल म्हणटात वयर आसल्यांक सकयल उडोवंक पळयतात करेक्ट न्ही पूण जेजून तशें केलें गी ना सकयल उडोवंक पळयलें गी कोणाक म्हणिना कसलोय सगळें स्वार्थ बरें करीत गेलो करेक्ट न्ही होय. त्या देखून देवाचे उतार आमकां सांगता ते एक घडी जॉन 14:12 पळया गी जॉन 14:12 सतत हांव तुमकां सांगता जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो हांव करता ती कामां करतलो तितलेंच न्हय ताच्याकी वर्ती कामां करतलो कित्याक हांव म्हाका सरशी येता पळय हांगा काल सांगता सतस म्हण सांगता न्ही सतस म्हणून सांगता पोट म्हणून सांगना हांगा सतस म्हणून सांगता करेक्ट न्ही होय. सतस हांव तुमकां सांगता कोण सत म्हणता कोण म्हाका सत म्हणता आमी सत मानला गी सत मानला गी आमी मला तर वय जाल्यार मागीर आमी कितें करीचें इफ आमी सत मानला जाल्यार आमी कितें करूंक आसा कित्याक करीचें आमी तितून केल्ली कामां आमी करूंक जाय करेक्ट सत मानलो कितें करता तो हांव दोगो बस करता ती कामाय करतलो करतो ताचे करेक्ट वर्ती न्ही काम वय वय तो कितें पुरो करतलो जेजू काल बरो करतलो पिडेस्तांक गूण करतलो दिश्ट दितलो कान आयकोनचें बरी करतलो वेल्ल्यांक जीव करतलो करेक्ट न्ही वय तितलेंच न्ही ताच्या की वर्ती कामां करतलो म्हणून हांगा आसा करेक्ट न्ही वय ताच्या की ल्हान म्हणून आसा की ना ना ताच्या की वर्ती कामां म्हणून सांगता हांगा ताच्या की वर्ती कामां करची पदवी आमकां दिल्या जाल्यार आमी कितें करता आमी भियेता आमी सांगचें जालें हांव घालें जेजू गी ते जेजूक मात्र ह्या ब्रदरांक मात्र सिस्टरांक मात्र म्हणून आमी सांगता आतां आमच्या हातारच 5 जाण कोण जाले म्हण चिंतया आमकां काल जाता भितर काल जाता आमकां आनंद भोगता करेक्ट न्ही समटो जाता आमकां आनी कितें करीचें म्हणून भोगता करेक्ट न्ही वय आनी कितें करया म्हणून आमी आशेता करेक्ट न्ही वय आमी भायर वचोन करना जाल्यार ते तशेंच आसता करेक्ट न्ही तर आतां आमी कालें करीचें आनी स्टार्ट करीचें करेक्ट न्ही वय हांगा म्हणटा उतार आमी आमी अशें आमी सांगचें जेजू तुवें सांगलाय न्ही तुवें वय केल्ल्याच्या की वर्ती कामां करूंक पदवी दिलाय म्हण सांगून वय करेक्ट न्ही तुवें सांगलाय न्ही जेजू त्या देखून वय हांव ही पिडेस्तांचो हात पिडेस्ता वयर हांव हात दवरतां आनी ताका रेब्यूक करता तेदोळा ताका काल जाता ते गूण जातात तेदोळा तो गूण जाल्लो व्यक्ती कालें करता कितें करता ताका देवाची उतरांची आमकां येता सत्य सोडून वय ताका विसार कालें करूंक जाता आमकां ती उतर शिकोवंक येतात ती वय करतात आनी वय ताका थोडी समजून दिवंक आमकां जाता चड समजून दिवंक आमकां जाता करेक्ट न्ही वय
आणि जेजू लागी कशें कनेक्ट जावचे, कशें कनेक्ट जावन रावचे, आणि ते दाखवले सांगता कशें कनेक्ट रावंक जाय, हे पुरो आमी तांकां शिकयताना काल जाता ताच्या त्या कनेक्शनांत ती रावतात. करेक्ट न्ही? त्या दळा मागीर मुखल्या दिसांनी ती रिट्रीटाक येवंक शकतात, चड आनी चड रितीन येवंक शकतात. करेक्ट न्ही? आता आमी वचून करना जाल्यार आमकां दिल्ली पदवी आनी आमकां पवित्र आत्म्याक मागल्या उपरांत तें करिना जाल्यार आमी कितें जाता, आमी आनी स्वार्थपणान जीवन आसा म्हणून अर्थ. करेक्ट न्ही? आता जेजून आता बापान दिल्या त्या जिविताच्या त्या जर सगळ्यांनी वळयल्या, जिविताच्या त्या जरीक सगळ्यांनी वळयला ताणें. करेक्ट न्ही? खंय तो बसना एक कडेन, खंय तो न्हिदना. करेक्ट न्ही? ताच्या जिवितांत ती व्हडले व्हडले वारा वादळ आयले, व्हडले व्हडले स्टॉर्म्स आयले वैगी, पूण ताणें काय केलें, हे पुरा आयल्यार ताणें तें पुरा फेस केलें. करेक्ट न्ही? समजलें की तुमकां? आमी कशें कनेक्ट जावन रावचे म्हण सांगून, कनेक्ट जावन रावल्यार कळ्ळें पुरा आमचे भितर कळ्ळें पुरा फळां येवंक शकतात, आनी त्या फळां वरवीं आमी काय म्हणटात अनेकच्या व्यक्ती जिवितांत आमी फळां दिवंक शकता म्हण सांगून. समजलें की? कळ्ळें म्हणे आसा की सारूंक ब्रदर्स आसात की? प्रेज गॉड सिस्टर्स. प्रेज गॉड ब्रदर. तुम्ही सांगलाय ते कनेक्ट जावचे म्हणून. वय ऍक्च्युली ते कनेक्ट जावचे म्हळ्यार आमी तिमोथी तिमोथींत तिमोथी 16 जाली आमी. 2 तिमोथी 3:16 आमचे. आणि कशें कनेक्ट जावचे म्हणल्यार एक आमकां एक सादारण म्हणल्यार जाप मेळटा. वय वाचजे गे ब्रदर. पळय 16 वर्सां 16 वाचजे ना. पळय देवाच्या प्रेरणाकाल बरयल्ले सगळे पवित्र पुस्तक शिकवण दिवंक, चूक केल्ल्यांक बेश्टावंक वा चुकी तिदवंक आनी बरे जिणेची तरबेती दिवंक उपकारता. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. आलोचन केल्यार हाचे विशयांत आमी चिंतल्यार ह्या उतरा वयर आमी वय जाता, नाजाल्यार आमकां कश्ट जातात. कित्याक म्हळ्यार आमचे थंय कितें आतां थंय घालां 16 ऑल स्क्रिप्चर्स इज इन्स्पायर्ड बाय गॉड. वय देवान हे इन्स्पायर जाल्लें and useful to teach us what is true. वय ते सत आसा ते मनशाक कळीत जावचे हाचे तावन मात्र म्हणून. वय करेक्ट. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. हांव Right. चुकता ते दाळ हांवें करेक्ट जावच्या खातीर हांवें पवित्र पुस्तक रेफर केल्यार मात्र हांव म्हजें जिवीत हांव करेक्ट करूंक जाता. वय करेक्ट. एक कोटी जावंक पुरो हांव देवाच्या उतरांत येता आनी हांव घुसपड गोंदळ संवसाराच्या संगतींत वचोन प्रत्येक म्हजें हांव पाटी वसान जाल्यार म्हाका Right. देवाच्या उतरांतय म्हाका तें करेक्शन थंय जाता म्हणून कळल्यार मात्र हांवें म्हजें Right. जिवीत करेक्शन करूंक जाता. कित्याक म्हळ्यार तुमी सांगिल्लें बरी वडल जिवीत म्हळ्यार आम एक मेसेज आयकुचें ताचे वयर आमचें थिंकींग, ताचे उपरांत फिलींग, डिसिशन आनी संवय एक्शन ते संवय जाता जावन म्हजें फ्युचर जाता. सो फ्युचर रॉंग आसलें हांव कान घेवन गेल्यार ते म्हजें थंय तें फ्युचरूच जाता. वय त्या खातीर हांवें पवित्र पुस्तका प्रमाणे म्हजें जिवीत करेक्शन केल्यार मात्र हांवें एकवटान रावोंक सारकें जाता. वय ना जाल्यार आमकां सादच ना. आनी ते म्हजे तावन
जायना बदलाक देवाची कृपा त्या कृपे देवाच्या कृपे वयर आम्ही म्हणजे कितें म्हळ्यार ताचे वयर म्हणजे संपूर्ण रितीचे हे खान घेवचे हांवें कितें कृपा म्हळ्यार तें काल देवाचो हर एक अधिकार ती पावर ते हे पुरो म्हाका हांव फावो न्हय हांव फावो आसून न्हय फावो न्हय त्या वेळार कृपा म्हाका ती हेल्प करता पूण देवा वरवीं मात्र हांवें पवित्र पुस्तक आनी ताचे संगती हांवें समजोंक जाता आसून न्हू म्हज्या बळान बिलकुल जायना खातीर आमी देव यूज करता आमकां म्हळ्यार देव पवित्र पुस्तकाचे उतरां वरवीं आमकां तो प्रिपेर करता आनी इक्वीप करता इक्वीप म्हळ्यार काले म्हणटात आमी एका वराक आनी वेताना आमचे भितर काले जायचे ते हर एक आमकां ते देवाचें आमकां काले जावन आसा डाल जावन आसा म्हणटात उतरांत वाचता आमकां ती डाल हांवें देवाचें उतर ते सांगातपण अनुभव करचे जाल्यार ती डाल म्हणून वळख मेळाचे ताचे ते म्हणून कळाचे म्हाका म्हजे रक्षक ते जावन आसा म्हणून म्हणल्यार मात्र हांवें ते रावोंक जाता नाजाल्यार आमी थोडे फावटी काल कन्फ्युजनार पडटा आमी एकवट त्या वयर आमकां कन्फ्युजन येता सबार जाता एकवटान रावचे म्हणून आसता पूण कशें एकवटान रावचे म्हळ्यार हांव हे पवित्र पुस्तकाद्वारे मात्र हांवें एकवटान आनी एक कडेन म्हणटा देवाचे उतर देवाचो श्वास म्हणून तो श्वास हांवें प्रत्येक हांवें श्वासांत हांवें जिवीत काडयो श्वासा वरवीं मात्र हांव एक जिवी जाता त्या श्वासांत हांव केदाळ येता ते दाळा म्हजे थंय हांव एकवटान आसता हांव श्वास आतां एग्जाम्पल एक केमिकल फॅक्टरी आसा थंय एक काले म्हणी एक केमिकल रॉंग रितीन थंय हे जालें म्हळ्यार फ्लश आउट जालें म्हळ्यार भायर आयलें ते दाळा कालें जाता थंयच्या मनशांक उस्वास बांदले बरी जाता सो तशें श्वास जाय जे देवाचें उतर तो श्वास हांव केदाळा कान घेता ते दाळा मात्र आतां आमी टिचींग आयकता वय टिचींग आयकचें पूण टिचींग देवाच्या सांगातपण जोडूंक कुमक करतात पूण देवाच्या सांगातपण एक्चुअल जोडीचे जाल्यार हांवें पुस्तकांत हांवें वेळ म्हजो हांवें करसूंक आसा हांव बेश्टें टिचींग आयकून हांव आसा म्हळ्यार थंय रिलेशन बिल्ड अप जायना हर एका प्रिचरांनी हर एका मॅन ऑफ गॉड आमी देवाच्या मनशांनी तांकां आयिल्लें रेवलेशन तांचे भितर जाल्ले चेंजीस तांचे भितर देवाच्या उतरांत येवच्या पयलें देवाच्या उतरांत आयल्या उपरांत कशें तें जाल्लें म्हणून तांचे एक्सपिरियन्स कान घेवन तांकां आयिल्लें देवाचें रेवलेशना वयर आमकां प्रीच करचें सकाळांनी ते बेजीक कान घेवन तांचें जीवन कशें परिवर्तन जालें तशेंच आमचें जीवन परिवर्तन जाता म्हणल्यार एका हातूंत आमी मुखार सरून देवाचें उतर गेल्यार वा देवाच्या उतरांत आमी वेळ करशिल्ल्यार आमी खंडीत आमी तुमी सांगले बरी त्या पांट्यांत आमी रावूंक जाता त्या संशय हाका दाखवालीक आमी रावूंक जाता प्रेज गॉड कोणाय की करेक्शन करूंक आसा जाल्यार करेक्शन करियेत हांवें सांगिल्ल्यान परिणाम घे मग टाइम जालो की सिस्टर झालो ब्रदर 10:04 झाली ना हा सामांगी सिस्टर होय ब्रदर तुम्ही करेक्ट सांगलाय करेक्ट ते
ओके, तरी मुखार एंड करतात बी प्रयत्न करा ब्रदर तुम्ही. करचे की. ओके, हा. मग बाप्पा अर्घा तुका दिता बाप्पा आयच्या दिसा पासत बाप्पा. बाप्पा या आयच्या या घडयेर आम्ही या क्लासींत आम्ही पण कशें अनुभव करचे आणि तुझे कित्याक तुझ्या पुतान आमकां सांगला बाप्पा तू जावन आसा तोटा माली आणि जेजू जावन आसा थंय दाखवाल आणि आमी जावन आसा हर एकले आमी फांटे जावन आसा आणि त्या दाखवालीत हांवें ते फळ हांवें उत्पन्न करीचे जाल्यार हांवें त्या दाखवालीक जेजू म्हणल्या दाखवाली सोबे म्हजे संबंध हांवें घट करून काडगेचे आणि हाचे वरवीं मात्र हांव म्हाका कितें तें जिवितांत हांवें देवा सारकेचें फळ हांवें प्रोड्यूस करचें कशें म्हणून तुवें आमकां ह्या क्लासींत तुवें आमकां सांगून दिलें ह्या भयणी मुखांत. वय बाप्पा त्या खातीर तुका अर्घां दिता बाप्पा. बाप्पा आमकां सर्वांक तुवें आज सांगत हाड तुज्या उतरांत चड आनी चड आमकां तुवें तुजे संगातपण तुजे जेजूचे संगातपण तुज्या पुताचे संगातपण तुवें दिल्ल्या खातीर तुका अर्घां दिता त्या पवित्र आत्म्याद्वारे. वय बाप्पा आमकां तुवें तुजी भुरगीं करून तुजे शिस करूंक तूं अत्रे कोण आसाय. जेजूचे शिस करूंक तूं अत्रे कोण आसाय कित्याक जेजूच्या एकवटांत रावुल्लो हर एकलोय जिवीत जोडता म्हणून तुज्या पुता मुखांतर तुवें सांगून दिलाय बाप्पा. बाप्पा त्या खातीर तुका अर्घां दिता बाप्पा. हे मागणें करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आनी पवित्र आत्म्याच्या मजतीन. आमेन.